गोंयकारांनी अशा लोकांचेर विश्वास केलो जांच्यांनी म्हादयचो घात केलो. तांणी गोंयचो विश्वास वगडायला. आतां कृतीचो वेळ आयला. आतां फकत म्हादय बचाव न्हय, गोंयचे सगळे उदका स्त्रोत राखून दवरपाक जल क्रांती करची पडटली. सेव म्हादय सेव गोवान क्रांती मैदाना वयल्यान एल्गार केलो. गोंय सरकारान वॉटर पॉलिसी करची ह्या थारावा सयत हेर कांय म्हत्वाचे थाराव मांडून ते पास केले. गोंयांत उदकाचो खर उणाव दिसून येवपाक लागला. बांयो सुक्यो पडल्यात, झरे सुकल्यात, बांदांतलें उदक उणें जावंक लागलां. मादळ वळिल्ल्याचो परिणाम आतां सावनच दिसपाक लागला. पूण सत्ते मुखार भाजपा सरकाराक म्हादय दिसना आनी उदकाचे हेर स्त्रोत. कसल्योच संवेदना नाशिल्ल्या सरकाराक धडो शिकोवया. सेव म्हादय सेव गोवान क्रांती दिसा निमतान 18 जूनाक मडगांवच्या इतिहासीक लोहिया मैदानार रित्या कळसुल्या बुडकुल्या सयत एल्गार केलो. ऐकलं आसतलें की आयच्या तारखेक त्या दिसाक ज्या दिसाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्यांनी गोंयचें रेव्होल्युशन सुरू केलें त्या दिसाक गजगशीत पावस पडटालो. आज आमी वतान उबे आसा. आमकां अशें दिसलें की कळश्यो घेवन आमच्यो बायलो ज्यो आयल्या हांगा त्यो उदकांत कळश्यो भरतल्यो पावसान. पण आज आमकां श्राप जो नेचरान दिला तेका लागून आमकां कळश्यो रिकाम्यो घरा व्हरच्यो पडटल्यो. आनी हो श्राप कित्याक दिला तर आमचे गोंयचे लोक जे आसा तांच्यांनी अशा लोकांचेर विश्वास केलो जेंच्यांनी म्हादयचो घात केलो. आयज आमी हे पळयतात की आमी अशें म्हटलें की ह्या दिसाक आयच्या दिसाक दुसरी गोंयची क्रांती सुरू जावंक जाय ती म्हटल्यार म्हादय जलक्रांती. आता म्हादय जलक्रांती फक्त म्हादय वाचयली म्हूण जावपाना. आमकां सगळे वॉटर रिसोर्सीस प्रोटेक्ट करूंक जाय म्हणून एक जलक्रांती आमकां करची पडटली. म्हादयचें आंदोलन जे आसा ते बरीच वर्सां चालू आशिल्लें. जवळ जवळ 35-36 वर्सां म्हादयचें आंदोलन चालू आसा. म्हादयची केस कोर्टान चालू आसा. पण इतली सरकारां आयली, इतली सरकारां गेली, पण म्हादय वाचोवपाक लागून सगळे सरकार असमर्थ ठरले म्हणून आज लोकांक रस्त्यार देंवचें पडटा. आज लोकांक दुसरी क्रांती घडोवची पडटा. आज म्हादय आमकां उलो मारता की म्हादय जल क्रांती करा म्हणून. तुम्ही सगळे ही क्रांती करपाक तयार आसात? आयज आमी सगळे हांगा आशिल्ले गोंयकार एकवटान थाराव घेतात की आमी म्हादय आनी दुसऱ्यो सगल्यो न्हंयो राखतले आनी सांबाळटले आनी आमच्या न्हंयेची मुगडम कोणाकूच व्हरोंक दिवपाना. डू यू ऑल एग्री? सगळी एग्री करतात? आमी आमच्या गांवचे आनी गोंय चिमुटीक आनी उदकाचे जागे राखतले आनी सांबाळटले. येस. आमी आमचे दोंगर सादे राणां भाटां आनी शेताचो उपयोग बदलपाक केन्नाच दिवपाना. आयज आमी सगळे हांगा आशिल्ले गोंयकार एकवटान सरकारा कडेन एक विनंती डिमांड करतात की म्हादय न्हंयचो DPRचो एप्रुवल स्वातंत्र्योत्तर करचो म्हूण. हय साहेबा, रद्द करचो. म्हादय न्हंयेच्या उदकाचेर सगल्यो ज्यो कमिटी आनी प्रवाह रद्द करच्यो. आमचे दोंगर आनी सारे कशे पावसाचे उदीक धरतात आनी वरसभर आमकां दितात तितलें उदीक आमच्या दोंगरांत आसता. आमचो लोक ह्या उदकाचेर कसो जियेता हाचो अभ्यास गोंयच्या सरकारान पयलो करचो. त्याच भाशेन आमच्या न्हंयच्यो आनी हुंवाराच्यो अभ्यास सरकारान करचो
आणि मागीर लोकांच्या बरोबर सगळे उदीक सांबाळच्या खातीर एक वॉटर पॉलिसी करची सगळी. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.